आज त्या स्पिचीचे अंतर्गत हांवें एक मेसेज विद्यार्थ्यांक दिल्ली आसा की आजच्या फास्ट जिवनान भितर पेशन्स हो खूब महत्वाचो आसा. देर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस. जितलो प्रयत्न सिन्सियरली हार्डवर्क तुमी करतले त्या वेळाचेरूच तुमी यशाच्या शिखरा कडेन पावतले. होच म्हजो मेसेज ह्या सगळ्यांक भितर आसा. हांवें हें म्हजें स्वताचें एक उदाहरण 17 वर्सां लागली म्हाका ह्या जाग्याचेर पावपा खातीर. तेवूय तांकां सांग इट इज इजी टू गिव द स्पीचीस, इट इज इजी टू एडवायज टू द अदर्स, बट ज्या वेळाचेर तूं फेस करून ज्या वेळाचेर येता तेन्नाच तेजें कितलें म्हत्व आसा हेंवूय आमकां सांगता. I am congratulating to my dear friend Shriman Jadhav and all the members of this Rabindra Bhavan who has taken the efforts for reopening this Rabindra Bhavan for the students like this and the artist fraternity who has been refrained since last 4 years. रवींद्र भवनाच्या आख्या टिमी चेअरमॅन वायस चेअरमॅन आणि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक आयज तेंच्यांनी जे कॅरियर गायडन्स स्टुडंट्साक लागून दवरलेले आसा. आयज खरेंच हांव खंय तरी म्हणटा कितें आख्या मुर्मुगांव तालुक्याचे अरावंड एक मोर दॅन 600 स्टुडंट्स जे आयज हांगा प्रेजेंट आसा आनी तेंच्या लागून तेंचो फ्युचर कॅरियर गायड तेंचो कॅरियर कसो आसता हेजे लागून आमचो की नोट स्पिकर जो आसतलो आयज सर प्रवीण तो तेंकां गायड करतलो आयज सगळे स्टुडंट्सांक. आनी तेजे लागून आमच्या रवींद्र भवनान हो प्रोग्राम ऑर्गनायज केला आसा. म्हाका दिसता हो फर्स्ट टायम येदो व्हडलो प्रोग्राम जाता तेचे 600 स्टुडंट्स एक्रॉस मुर्मुगांव तालुक्यासून आयज पार्टिसिपेट जाल्लेले आसा. येयले तेंच्या बरोबर तेंचे टिचर्स येयलेले आसा. खरेंच बरें दिसता कित्याक आमच्या टायमाचेर आतां हांव स्टुडंट्सां कडेन तेंच उलयतालो आमच्या टायमाचेर तेन्ना असले कॅरियर गायडन्स आनी कितें नासलें. आमीचे डिसिजन आमी स्वता घेताले. आमचे फ्रेंड्साचे वरसून आमी डिसिजन घेताले. आमी फ्रेंड आर्ट्सान गेलो तेच्या फाटल्यान आमी आर्ट्सान एडमिशन घेताले. कोण कॉमर्सान गेलो आमी कॉमर्सान गेले फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स कितें करताले तेजे प्रमाणे सगळे जाण डिसायड करताले आपलो ग्रूप खंय आसा आपले फ्रेंड खंय आसा. सो आयज तशें ना. आयज भुरग्यांक ह्या आयच्या ह्या फास्ट जनरेशना भितर सगळ्यांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली आसा आनी स्पेशली म्हाका दिसता हो कॅरियर गायडन्स तांकां खूब फायदो. आमच्या रवींद्र भवनचे चेअरमॅन जयंत जाधव तांचे म्हाका कॉंग्रेच्युलेट करता की फक्त आर्ट एंड कल्चराच्याच गोष्टी हांगा करनासतना बाकीच्यो पसून ज्यो समाजाक आज जाय गरज आसा त्यो गरजो वळखून ताचे खातीर प्रोग्राम्स दवरप आनी ते एक्झिक्यूट करप म्हाका दिसता ताचे खातीर हांव ताचे कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी आज करियर गायडन्स कोर्स जे आज की नोट स्पिकर आयल्या प्रवीण संदेश सर म्हाका दिसता ताचो फायदो आमच्या भुरग्यांक खूब जातलो. आनी आज आमी इतले मोठ्या कॉम्पिटिटीव वर्ल्डान आसा आनी तांकां करियर गायडन्स मेळप हें खूब गरजेचें आसा.